back to my channel. Baba, say hi. Yeah, this side. Say hi. सो फ्रेंड्स आम्ही येयल्ली सांग्यार ओके ओडो येयल्ले आमी अराउंड 120 कितें भायर सरलेली घरा कडच्यान बट तेन्ना न्ही हे ब्लॉग कांय स्टार्ट बी कांयच करूंक नासलें. सो फर्स्ट आमी गेल्ली सांवड्डे ओके. सो थिंगासर गेली फादरीक मेळपाक, थिंगा फादरीक बी मेवली बी आनी ताचे उपरांत आतां आमी येयल्ली म्हज्या काजन भावाक मेळपाक ओके. तो फादर न्हू हिंगासर आमच्या सांगे चर्चीन आहा ओके, दॅट इज फादर एल्विन. सो थिंगा येयल्ले आमी न्हू रे बाबा ओके. सो फादरीक बी मेळोन आतां मेळ्ळी मार्केटान बाबाक एक क्रेन घेवपाक बुडासा एक आसली न्हू रे. सो ताका क्रेन जाय न्हू. सो आंतुनी गेला तिका शॉपार हाडपाक ओके. आनी आमी येयल्ली एक्चुली सांग्यार बिकॉज भावा काय सांगलेलें म्हाका निरो ओके, ताका हिंगासर निरो बी मेळटा. सो तेणें सांगलें आपूण तुका हाडटा म्हणून निरो आनी ती चारा हांव तुमकां मागीर दाखयता ते फ्रूट ओके. दोंगरार मेळटा ते. सो हांव नको आमच्या आतां कितें म्हणटा ते ताका बट ते बरें लागता आंबट गोड. सो तेणें म्हाका हाडलेली ती. सो ती व्हरपाक येयल्ली आमी न्हू रे बाबू. हे नानू नायस ओके. सो तेणें ती दिलां हिंगा फाटल्यान आहा ते सगळे ओके. सो तुमकां घरा पावन दाखयता हांव पळयता शूट करूंक मेळ जाल्यार शूट करतलें दाखयता तुमकां बी शेअर करता तुमचेशी न्ही ओके. ताजे पयलीं आमी सांवड्डे गेली फादरीक बी मेवली बी मातसोगत बसली बीन आनी ताचे उपरांत मागीर भावाशें येयली आमी ओके. सांगे इकडचे न्हू बाबा साहेब क्लिप काडला ओके. सो धाकटो सो तो तुमकां घालता हांव आनी थोडेशे फोटोज काडलेले बाबाचे चर्चीन. सो तेय बी घालता तुमकां ओके. सो आतां तें गेला थिंगासर शॉपाचेर बाबा क्रेन घेवपाक ओके. सो तो येयल्या उपरांत मागीर आमी हांगासर भायर सरपाची आनी पळयता मागीर आनी खंय वचत जाल्यार शूट करता आनी तुमची शेअर करता ओके. आनी बाबा आहा हिंगासर खेळटा डॅशबोर्डान कितें कितें काडटा हिंगासर शूटूय करपाक दिना म्हाका. सो तुमकां मागीर मेळटा. बाबा से बाय ना बाय. मस्त जाला तो न्हू रे. फाल्यां लास्ट डे ताजो इस्कॉलान. सो फाल्यांच्यान मागीर ताका हॉलिडे हे इस्कॉल आहले ताका हेचे थोडे दीस. फाल्यां लास्ट डे ताजो ओके. सो चलो मागीर मेळटा तुमकां. Do you like it? Yes, Ray? Wait. Cut Ray, plastic, wood. Take. Nice? Wow. Nice. Say thank you for Dada. Welcome. हॅलो फ्रेंड्स. सो आमी येयल्ली कटलेट ब्रेड खावपाक वेर्ना ओके. सो हांव गाडयेन बसलां बाबा आनी आंतुने गेला कटलेट ब्रेड हाडपाक ओके. तुमकां दाखयता हांव तो कार्ट खंय पळयता एक्झॅक्ट म्हाका लोकेशन तुमकां सांगपाक खबर ना बट आंतुने खंय तरी हायवेक लेफ्ट मारला ओके. सो ती फ्रुट्स बी घेवन बसता पळय मेन हायवेचेर वेर्ना पळय थिंगासरूच लेफ्ट केला तेणें ओके. सो तुमकां दाखयता तो कार्ट हांव. आनी हिंगासर न्हू कटलेट ब्रेड बी सामको बेस्ट मेळटा. बीफ आनी चिकन मेळटा ते अंकलाशेन ओके. सो या थिंगासर आमी येयल्ली आहा आनी आंतुनी गेला आनी बाबा गेला चाव आनी ब्रेड हाडपाक ओके. आनी हांव बसला गाडयेनूच हिंगासर दाखयता तुमकां. सो तो गार्डन फ्रेंड्स पळय हिंगासर आहा ओके. सो वान्स ते कटलेट ब्रेड घेवन येयल्या उपरांत दाखयता तुमकां ओके. शेअर करता तुमचेशी न्ही बी आनी या हांव बसला हिंगासर आनी काज बी वयता थिंगासर आनी हिंगासर न्हू बसपाकूय बरें आहा सामकें. ती सायडीन पळय हिंगा पळय थिंगासर दिसतलें तुमकां बरें आहा सामकें. थिंगासर बसपाक केला तेंच्यांनी बसपाक थिंगासर बाग बी घातला ओके. बट हांव वयचें ना थिंगा बसपाक थिंगा कोण ऑलरेडी फोनाचेर उलयता आनी थिंगासर बरें सामकें शेतूय आहा पळय तुमकां दिसतलें थिंगासर पळय ते फाटल्यान दिसता तुमकां फाटल्यान बाग आहा पळय थिंगासर ओके. सो या आनी सांतून येयल्या उपरांत मेळटा तुमकां. सो हांवें म्हाका सांगलेलो बीफ कटलेट ब्रेड आनी सामको बरो दिसता पळोवपाक यम्मी यम्मी ओके. पळय आनी बाबा हातात चिकन कटलेट ब्रेड. बाबा इट्स नायस
नाईस. तो बीफ. बाबा चिकन खाता. हिंगा ना फ्रेंड्स सांजचे बसपाक बरें आहा सामकें. हिंगा बाग बी केल्यात बसपाक. भुरगीं खेळतात पळय थिंगासर. बरें आहा. सो फ्रेंड्स आम्ही आता जस्ट घराकडे पावली. ओके तुमकां खबर आसलें आमी सांगे सावंडे ते सायडीन गेल्ली म्हूण आयज. ओके सो आमकां घरा पावता म्हणल्यार मातशी लेट जाली कित्याक आमचें मातशें कितें कामूय आहलें एज युजल. सो या ती कामां बी करून आतां आमी जस्ट घरा पावल्या. आनी आयज सांगे सावंडे ते सायडीन वचपाचें कारण म्हटल्यार हांवें काजनाक सांगलेलें म्हाका निरो मेवता जाल्यार पळय म्हूण. ओके हांव इतले दीस निरो सोदतालें सो म्हाका मेवंक नाहलो. सो हांवें ताका सांगलें रिक्वेस्ट केली तुका ते सायडीन मेवत जाल्यार म्हाका सांग हांव व्हरपाक येता म्हूण. सो ताणें म्हाका 4 लिटर निरो दिला. ओके सो तो हाडपाक गेल्ले हांव. आनी ताचे उपरांत ताणें म्हाका एक दिला गांवठी वॉटरमेलन येल्लो वॉटरमेलन दिला आनी हे फ्रूट दिला. ओके तुमकां दाखयता हेका चारा म्हणटा. हांव ती फर्स्ट टायम खाता. मातशी गोड आंबट आसता ती बट खावपाक टेस्ट खूब बरी लागता. हांव नको आमच्या वाटेन नॉर्थाक कितें म्हणटा ती हेका बट ती सालसेटच्यान ती सायडीन ती चारा म्हणटा तुमी. सो हांव फर्स्ट टायम खायल्या ती बट खरें तुमकां सांगचें म्हणल्यार खावपाक इतली बरी लागता. हांवें सांगलें आनी ताका मेवत जाल्यार म्हाका दवर म्हणून. ओके सो ती तुमकां दाखयता मागीर कशी दिसतात कितें बीन पळय ती. ओके ओके सो ही पळय ही ती चारा म्हणटा पळय ती म्हाका काजनान दिली आयज पळय ती पळय. तुमकां कोणाक ही खबर बी आहा जाल्यार म्हाका सांगा. हांवें ही फर्स्ट टायम पळयल्या आनी हांवें फर्स्ट टायमूय खायल्या बी न्ही. हांवें पळयल्या आसतली दोंगरार बी बट म्हाका कांय आयडिया नासली. बट तुमकां खरें सांगचें म्हटल्यार न्हू खावपाक खूब बरी लागतात. मातशी गोड आंबट आसतात ती. खावपाक बी न्हू सामकी इतली बरी लागता. म्हाका खूब लायक जाली. आयज फर्स्ट टायम हांवें खायलें खरें म्हटल्यार. सो हांवें ताका सांगलां म्हणजे काजनाक सांगलां म्हाका आनीक मेवत जाल्यार दवर म्हणून. सो ताणें सांगलां आपूण सांगता म्हणून थिंगा कोणाकूय म्हणजे मेवत जाल्यार आनीक हाड बी म्हणून. ओके सो म्हाका कमेंट करून सांगा कोणे कोणे खायल्या पळय ती. आनी नॉर्थाच्यान कोणाक हे फ्रूट पारकून कळटा न्हू हे ट्रू व्हिडिओ जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा आमच्या वाटेन कितें म्हणटात हेका. सालसेटान ती चारा म्हणटात खंय. सो या हें आहलेलें आयच्या दिसाचें सगळें. आयचो दीस असोच गेलो आनी बरें जालें सावथाक वचोन भावाक मेळोन आनी एक ट्रीप कशी जाली आमची. आनी म्हाका गेल्लें म्हूण निरोय बी मेवलो हाडून गेल्लें म्हूण. सो या हो आयचो व्लॉग धाकटोसो जाला आसतलो जाणा हांव. सो चेंज बी करता फ्रेशना बी जाता बाबाक बी न्हाणयता आनी आनी व्लॉग हांव कंटिन्यू करता. हो आयचो व्लॉग हांव हिंगासरूच एंड करता. ओके आनी तुमी पोलचो व्लॉग पळयलो आसतलो. हांवें एक व्हिडिओ काडलो की म्हाका तुमचो हेल्प जाय म्हणून सजेशन. सो या प्लीज म्हाका तुमचो हेल्प जाय आनी सजेशनूय जाय लायक म्हाका सांगा म्हज्या व्लॉगा वयर लायक आनी कितें चेंजीस बी करपाचें बी कितें आहा जाल्यार. ओके सो आयज धाकटोसो व्लॉग हांव हिंगासरूच एंड करता. इफ तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा. म्हाज्या चॅनलाक अजून कोणें सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. तुजें तुमकां मेळटा म्हाज्या नेक्स्ट व्लॉगान. तुजें टेक केअर बाय गुड नायट. सो आयज काजन बा निरो दिला पळय तो हांव आतां पियेतालें. ओके टेस्ट वायज बी सामको गोड आनी बरो सुपर्ब आहा सामको म्हाका लायक जालो. आनी ताजो निरो पळय म्हणजे ताणें तो निरो दिला तो कितलो क्लीन आहा सामको. ओके अदरवायज निरो मातसो डार्क कलर आसता म्हणजे मातसो ब्रावनीश कहो जेन्ना पांयान काडटा बीन पळय तेन्ना आय थिंक सो. तो म्हाका आयडिया ना बट या हांवें पळयला मातसो डिफरंट कलर आसता आनी होय आसता क्लीन सामको प्युअर वायट कहो. ओके सो दीस इज समथींग गूड जो म्हाका काजनान दिला पळय तो. ओके सो या हांव तो एन्जॉय करता बिकॉज तो खूब बरो लागता म्हाजो फेवरेट. सो ताका लागून हांव स्पेशल हो हाडपाक गेल्लें कित्याक हांव एवरी इयर लायक पियेतात सिजन स्टार्ट जाता पळय तेन्ना. ओके सो या वाव म्हजो निरो म्हणटा पळय तो फेवरेट आनी हांव एवरी सिजन निरो पियेताच. म्हाका लायक निरो म्हणटा पळय तो लास्ट इयरूय दिल्लो म्हाका ताणें आनी भावानूय दिल्लो म्हाका म्हज्या खाशा भावाना तेणेंय दिल्लो प्लस म्हाका आय थिंक म्हाज्या फ्रेंडान काय कोणे तरी आनीक दिल्लो.
हां, म्हज्या काजन भावानी आनी एक म्हजो काजन भाव हा दुबय आसता तो, सो ताणें आपणाच्या फ्रेंडांक गोंयान सांगून तेणें दिल्लो म्हाका. एक्चुली तोच काजन भाव म्हाका दिता, एवरी इयर दितालो. सिन्स तो आतां दुबय गेल्ल्याक मातशें लेस जालां, तेंच्या वाटेनी मेळना म्हणटालो तो. बट फ्रॉम चायल्डहूड म्हणजे हे एट दी एज ऑफ 16, 17, 18 म्हाका तोच काजन दितालो. ओके, डॅडीच्या तितीनाचो चेडो तो. सो हिंगासर आमचे केवलूय सिम्सान. ओके, सो तो दितालो म्हाका. बट आतां तो भायर गेल्लो आहा दुबय, सो आतां निरोय त्या वाटेन नांव काडना म्हणटाले ते तितले, आनी आतां तो नाय बी, सो म्हाका तो दिवपाक ना. सो ताका लागून हांव आतां म्हज्या वेदनाचो काजन आहा न्हू तो, फादर जाला पळय तो, दॅट इज फादर लॅलवीन, सो ताका सांगता आतां दिवपाक. सो तो म्हाका सांग्यारसान दिता. सो लास्ट इयर आनी दीस इयर म्हाका ताणें दिला. ओके, म्हज्या वेदनाच्या काजनान, दॅट इज फादर लॅलविनान. ओके, आनी सिजनल म्हणटकूच तुमी पिवंकूच जाय हो. आनी ना जाल्यार काजू पासून खायले आतां कोणागे काजू आहा पळय आमगेर म्हणटा असो ना काजू. सो या, बट म्हजो निरो म्हणटा पळय तो सारको फेवरेट, आनी हांव एवरी इयर चुकोय नासतना पियेताच कोणाक ना कोणाक सांगून. आनी आतां बाबा आहा न्हू, सो म्हणजे आतां व्हड जाला बाबा न्हू, सो हांव बाबाकूय दिता, चड दिता ताका, थोडोच दिता. आनी या आयज म्हणटा दिवं नगे, आतां रात जाल्या म्हणून, सो फाल्यां दितलें ताका हांव. फ्रिजींतलो काडून मातसो भायर दवरतलें, आनी मागीर नॉर्मली जाल्या उपरांत म्हणजे नॉर्मल टेम्परेचराचेर येयल्या उपरांत ताका दिवपाचो. बट बाबाय बी पियेता, इट्स नॉट दॅट की बाबा पियेना ना, पियेता. आनी इवन ते तुका सारी चारां दिल्या म्हणून बाबाक पासून ती लायक जाली. फस्ट टायम ताणें खायल्या, हांवेंय फस्ट टायम खायल्या म्हटल्यार म्हाकाय लायक जाली, बाबाकूय लायक जाली ती. आनी ताणें गांवठी वॉटरमेलन दिल्लें. ओके, सोडू ते आमी खायले वॉटरमेलन घरा कडेन पावल्या उपरांत. आनी आमी गोंयकारां कितली लाकी पळय सामकी, लायक आमकां निरो मेवता आमच्या गोंया आपल्या सारको उर्राक मेवता, मागीर काजूची फेणी, सोरो खूब मेवता कितें कितें पळय. सो ताणें म्हाका काजनां उर्राकूय बीन दिला, ते हाफ दाडाक दितलें आनी हाफ आमकां दितलें, म्हणजे हाफ म्हाज्या डॅडीक दितलें, की आमी कोण काय सोरो पियेना, सो ताका लागून म्हणजे हिंगासर कोण सोरो पियेना चड, सो हाफ हांव दवरतलें आमकां आनी हाफ डॅडीक दितलें. ओके, आनी पळय निरोय बीन घरा वचो त्या दिसांनी जाल्यार निरोय बी दितलें हांव डॅडीक, आनी हाफ आमकां दवरतलें, कित्याक 4 लिटर आहा. आनी पळय बाबा आहा जालें ताणें आपणाक फिडर केला, त्या फिडरान ताणें उदक घातलां आनी आपूण पियेता तो आतां न्हू रे. दॅट्स लायक अ गूड बॉय. बीग जाला तो आतां. आनी म्हाजी इयरबड्स हिंगा उडयला पळय, आपणेनूच घातला फिडर, हांवें घालूंक ना, आपुणूच घालता आनी कितें करता हिंगा.